गोंया भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर गोंय सरकारान बंदी घातल्या ताचेर प्रतिक्रिया म्हणून शेनवारा कारवारच्या नुस्तेकारांनी प्रति आंदोलन केले। गोंयांतल्यान कर्नाटकात येवपी गोंयच्यो नुस्तेगाडयो पोळ्या मेटाचेर आडायल्यो आनी परत धाडल्यो। 8 दिसां भितर गोंय सरकारान आपलो निर्णय फाटी घेतलो ना जाल्यार गोंयची एकूय नुस्तेगाडी कर्नाटकात भितर सरपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। पूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कसोच फाटी सरपाक तयार ना। शेनवारा सकाळी पोळे मेटाकडेन कारवाराचे सुमार 500 नुस्तेकार, बोटकार आणि गाडयेकार जमिल्ले। तांणी गोंयच्यान कर्नाटकात भितर सरपी सुमार 5 नुस्त्याचे ट्रक आडयले। तांची भूमिका सादी सरळ आसा। कर्नाटकाच्यो गाडयो गोंयांत सोडनात जाल्यार गोंयच्यो गाडयो कर्नाटकात सोडचे नात। नुस्त्याक फॉर्मेलिन मारता म्हणून पुराय गोंयभर व्हडलो बोवाळ पडलो आणि ह्या फॉर्मेलिनाचे निर्बंध येवपा खातीर सरकारान वेगवेगळे उपाय काढले आणि निमणे गोंय सरकारान भायले नुस्तें जे गोंयांत येता ते पुरायपणान बंदी घायली। देखून भायले नुस्तें जे गोंयांत हाडून वेवसाय करपी कर्नाटकांतले स्पेशली कामगार, बोटकार, नुस्तें व्हरपी आणि त्याच बरोबर नुस्तें मारपी बाकीचे सगळे तरेचे संबंधित लोक एकठांय येवन आयज हांगासर ह्या गोंयाच्या बॉर्डरीचे पोळे चेक पोस्टाचेर हांगा आयज व्हडलो स्ट्रायक केला। सुमार आज ते 500च्या चडूच लोक आसा। तांचे म्हणणे आसा जो पर्यंत कर्नाटकाच्यो गाडयो गोंयांत सोडना तो पर्यंत गोंयच्यो गाडयो खंय हाजे फुडें कर्नाटकान सोडचे ना। हे कितें उलयले आहा पळय आमच्या आतां फिशरमॅनाच्या लिडरान कितें उलयले आहा, व्यापारस्थान कितें उलयले आहा ते स्पेशल विजय सर देसाय आणि आमचो राणे विश्वजीत राणे ताका लागून हे सगळे जाता आहा। आणि आतापर्यंत गोंयांत बीन हेच चल्ला आणि हे कर्नाटकाचे तर अशें चलत जाल्यार फुडल्या दिवसांनी व्हडले स्ट्रायक जावपाचे जाल्यार गोंयच्यान गाडये भरून येता पळय ते आडोवन घेवन आमी रिटर्न करतले। हेच्या फुड्यान पासून गोंयचे हे जेन्ना मिटना पर्यंत गोंयचे गाडी तुमचे हे सायडीन येवपाचे न्ही, आमचे कर्नाटकाची गाडी आमी धाडना ते सायडीन। कर्नाटका नुस्त्या फॉर्मालिन ना हे मात्र तुम्ही लॅबात चेक करा। वगील जाल्यार कर्नाटका वगील लोकांना नाव हिट करनाकात। फॉर्मालिन आसा आणि हे आसा म्हणून तुम्ही एकत्र घेऊन बसलात। फॉर्मालिन आसा म्हणजे लोकांक कितें पिशी करतात तुम्ही, लोक पिशी जायनात, लोक आता हुशार जालात। हिंगा आमगेले टेक्नॉलॉजी हिंगा आमगेले कर्नाटकात भरपूर हुशार असतात। तुमगे कितें टेक्नॉलॉजी खंयची आसता तुमगे टेक्नॉलॉजी, आमगेली टेक्नॉलॉजी तुम्ही ना म्हणटात, फॉर्मालिन असं म्हणटा कित्याक तुमगे लिस्टा कपूर जाय म्हणून गेलो अशें करनाकात। हे तुमकां म्हारग पडटले। आमगे ओट्ट कर्नाटका एक जाल्यार तुमकां भाजी ना, करंट ना, काय ना तुमकां, हे मात्र याद दवरून घेया, तुमकां म्हारग पडटा। तुमी कितें डिसायड करा। पूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे फाटी सरपाक तयार ना। खाणांची येरादारी करपाचो परवानो असलो जाल्यार कोण गाडयो आडोवचे नात। तशेंच भायले नुस्तें इन्सुलेटेड गाडयेंतल्यान हाडपाक जाय। अन्न सुरक्षा कायद्यात म्हळा ते प्रमाण FDAची परवानगी घेयात आणि नुस्तें हाडात। हाचेर कोणूय कोर्टात गेल्यार पासून आमी तयार आसात अशें तो म्हणटा। उनको जो मर्जी आए वो करे, लेकिन मैं बैन नहीं निकालने वाला हूँ। FDA के एक्ट के अनुसार जो उधर लिखा है वो फॉलो करने जरूरी है और FDA में फूड सेफ्टी एक्ट थ्रू दैट इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट फूड ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। फूड ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस इज अ रिक्वायरमेंट। इंसुलेटेड व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी है। हम अभी सुरेश प्रभु जी से बात करके क्वालिटी इंस्पेक्शन काउंसिल, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, उनका भी सरकारी से इधर कंफर्मेटरी लैब तुरंत डाले। 15 करोड़ का कॉस्ट करके इंडिपेंडेंट टेस्टिंग हो और लोगों के मन में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो सरकार कर रही है उस हिसाब से हम जा रहे हैं। गोवा की जनता का जो सेफ्टी है, जो उनका जो प्रोटेक्शन हमको करना है। हमारा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि फूड सेफ्टी एक्ट में जो लिखा है वही आप पालो। वो फूड सेफ्टी एक्ट में क्लियरली लिखा है कि FDA का परमिशन चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो लीजिए और ट्रांसपोर्ट करिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी को कोर्ट को जाने का जाइए, हम हमारा स्टैंड डिफेंड कोर्ट में करेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो लोगों के मन में है, जो लोगों के मन में डर पैदा हुआ है, इस हिसाब से गोवा गवर्नमेंट काम कर रही है। किसी के धमकियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। वो बैन कायम रहेगा। इलीगल इंपोर्ट ऑफ फिश गोवा में नहीं होगा। काणकोणच्यान खबराकार देविदास गावकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम।